दर वर्साप्रमाण कराकाचा वाळ रेवोड्याच्या श्री सद्गुरू बाळूमामाचो भंडारा उत्सव ह्या वर्सा शेनवारा 27 मेक जावपाचो आसा। त्या निमतान लोकांनी व्हडा प्रमाणात येवन बाळूमामाचो आशीर्वाद घेवचो असो उलो ईश्वर कासकरान भाविकांक मारला। पळयात। बाळूमामाच्या भंडारा उत्सवा निमतान बार्देसांत 20 ते 23 मेक रथ मिरवणूक जाली। ही मिरवणूक बाळूमामा मठ कराकाचा वाळ रेवोडा, अस्नोडा, शिरगांव, थिवी, म्हापसा, सुकूर, पर्वरी, कलंगूट, हणजुणा, शिवोले, कामुल्ली या वाठारांतल्यान जाली। उपरांत शुक्रारा अभिषेक जातलो आनी शेनवारा भंडारा उत्सव जातलो आनी रातचो जागोर जातलो। आज आमची बाळूमामाच्या रथाची मिरवणूक आसा आणि ही मिरवणूक 20 ते 23 मेरेन चलतली। बार्देस तालुका फूल बार्देस तालुका आमी दवरला। तशेंच बाळूमामाचें देवूळ रेवोड्या हांगाच्यान स्टार्ट जाता आणि रेवोड्या गांव, मेणकुऱ्या, अस्नोडा, रेवोड्या, अस्नोडा, शिरगांव, थिवी, म्हापसा, सुकूर, पर्वरी, कळंगूट, हणजुणा, शिवोली, कामोल्ली हो बार्देस एरिया हा ते एरियानी वयतली। सगळ्या भक्तांक एक कळकळीची विनंती आहे की दर्शन तेंच्यांनी घेवचें येवन आणि ज्या कोणीन ह्या आमकां मिरवणुकीन हातभार लायल्लो आसा तांकां सगळ्यांक परत एकदा एक विनंती आहे की तेंच्यांनी बाळूमामाचो आशिर्वाद घेवंक येवचें। आणि तशेंच हे रथ मिरवणूक 2019 ह्या वर्सा आमी स्टार्ट केल्ली, पूण कोवीड आसल्या कारणान ही 3 वर्सां बंद उरली। ती आमी परत ह्या वर्सा नवो रथ हाडून स्टार्ट केल्या आणि रथ मिरवणूक जाल्यानंतर 26 तारखेक आमचो अभिषेक आसा आणि 27 तारखेक भंडारा उत्सव आहा। हो भंडारा उत्सव अदमापूर जाता त्याच रितीन हांगा जाता। तेन्ना सगळ्या भाविकांक परत एकदा विनंती करता तेंच्यांनी भंडारा उत्सवाकू सहभाग लावचो तेंचो आणि सगळ्या भक्तांक जय बाळूमामा। गोवा 365 खातीर श्वेता गांवकर आनी निखिल जल्मी।